प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सुंक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 11वो विस्फोर वोड 15 ते 26 पर्यंत 15 to 26. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. थोडी आसतना त्या लोकांतले कांय जाणांनी म्हणलें, बेल्जेबूल देंवचाराच्या पर्दाना उदेशी हो मनीस देंवचार काडटा. हेर कोण कोण ताचे परीक्षा करूंक स्वर्गावेली एक कुणाल ताचे कडेन मागताली. तांची चिंतना ओळखून जेजून अशें तांकां म्हणलें, खंयच्याय एका राज्या भितर नागरिकाचे पंगड एकामेकाचेर उपरासून झूज करूंक लागले जाल्यार तें राज पाड जातलें आनी घरार घर मोडोन पडटलें. म्हणटच सैतानाच्या राजांतूय एकामेकाचेर झुजतले पंगड आसात तर ताचें राज कशें म्हूण उबें धरतलें. हें हांव सांगता कित्याक बेल्जेबुलाचे पोदवेन हांव देंवचार काडटा म्हूण तुमी म्हणटात. हांव बेल्जेबुलाचे पोदवेन देंवचार काडटा जाल्यार तुमचे पाटलावदार कोणाचे पोदवेन काडटात तर? म्हणटच तीच तुमची नीत करतली. पूण हांव देवाचे पोदवेन देंवचार काडटा जाल्यार देवाचें राज तुमचे ताईं खरेंच पावल्लेंच आसा. कोण एक बलिश्ट मनीस आपली सगळीं हातयारां घेवन आपलें घर राखीत जाल्यार ताचे कडेन आसा तितल्याकूय कांयच भिरांत ना. पूण ताच्याकूय बलिश्ट दुसरो एकलो येवन ताका हावयत तेन्ना ज्या हातयाराचेर तो पातयतालो ती सगळीं हो अदीक बलिश्ट मनीस काण घेतलो आनी ताचो माल वांटतलो. म्हज्या बागान नात ती म्हजेर आड आसात आनी म्हज्या बरोबर पुजायनात ती शिंपडायतात. मेळो आत्मो परत येता. मेळो आत्मो मनशा वेलो भायर सरतोच सुक्या सोड्यार विसो सोदीत भोंवता आनी ताका विसो मेळो ना जावन म्हणटा, हांव भायर सरलां त्या म्हज्या घरा भितर हांव परत रिगतलों. आनी थंय ये जाल्यार तें झाडलेलें आनी नेटोयल्लें ताका मेळटा. तेन्ना तो वचून आपणावन अदीक नश्टे आनी 7 आत्मे आपणा बरोबर घेवन येता आनी भितर रिगून थंय ते आपलें ठिकाण करतात आनी त्या मनशाची मागिल्ली दोशा ताच्या आदल्या गोती परस पाश जाता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आमी जें शिवर्तमान आयकलां खूब वस्तू आसा शिकपाक. पूण आयज आमी फकत आमचो नियाळ ह्या मेळ्या आत्मो जो परत येता ताजेर आमी आमचो नियाळ करुया. जेजू आयज कितें म्हणटा? तो म्हणटा मेळो आत्मो मनशा वेलो भायर सरतकच सुक्या सोड्यार विसो सोडीत भोंवता आनी ताका विसो मेळो ना जावन म्हणटा, हांव भायर सरल्या त्या म्हज्या घरा भितर हांव परत रिगतलों. भाव भयणीनो, आयकात बरे भाशेन. जेन्ना कसल्या मनशाक कसली पिडा आसा, कसलें दुयेंस आसा आनी तांकां पेकोणी जाय आनी देवाच्या उतरा वरवीं तांकां सजमणी मेळून ती देवाच्या उतराची सजमणी मेळून तांकां पेकोणी मेळता, तेन्ना खरेंच खेरीत भाशेन तो मेळो आत्मो जो जावन आसा पिडेचो आत्मो तो भायर येता आनी त्या मनशाक आपल्या पिडेंतलो ताका सुटका मेळता, ताका पेकोणी फावो जाता. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना आमकां देवाच्या उतरा वरवीं पेकोणी मेळता, कितलीं जाणां आमी देवाच्या उतरान आमी रिगून रावता, आमी देवाचें उतर शिकता, ताच्या उतराचेर नियाळ करता, आमी आमचें दिसपटें जिवीत देवाच्या उतरा प्रमाणे सारता. कितलो लोक फकत मागणें करता वय. पूण आयज जेजू कितें म्हणटा? जेन्ना हो मेळो आत्मो म्हणटा पिडेचो आत्मो जावन आसा एक मेळो आत्मो. कित्याक पिडा देवा कडसून येना. देव आमकां कसलीच पिडा दिना. देव जावन आसा मोगाळ देव. आनी कितले फावटी आमी सजमनता की देवान म्हाका कित्याक ही पिडा दिली, देवान म्हाका कॅन्सर कित्याक दिलो, देव हें फट सायबा भाव भयणीनो. कित्याक जेन्ना आमच्या देवान जेजू वरवीं सगळी आमची कूड सगळें आमचें दुयेंस आमची पिडा घेतली खुर्सार तो आमचे पासत मेलो, तो आतां आमकां परतून पिडा दिवपाक तयार ना. तो दिवचो ना, ताणें केन्नाच दिवं ना मनशाक पिडा. पूण कितें घडटा? आमकां बरी शिकवण ना जाल्यार, आमकां आमी स्वत कितें तें नकळो जाल्यार आमी समजता की देवान ही पिडा दिली म्हणून आमकां कितें शिकोवपाक, आमकां खालती करपाक. पूण खरें म्हणल्यार भाव भयणीनो, पिडेचो आत्मो जावन आसा एक मेळो आत्मो
जो देंवचार घेवन येता आनी आमच्या जिवितान आमच्या कुडीन पिडा दिता. पूण कितें घडटा देवाच्या उतरा वरवीं जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ कोत्ता देवाची उतराची सजमणी मेवता आमकां आनी देवाचें उतर आमी परत परत तें म्हणून आनी ताजेर आमी भावार्थ धरून आतां जेन्ना आमकां ते पिडेंतली आत्म्यांतली आमकां सुटका मेवता आनी आमी बरीं जाता गरज आमकां खरेंच हें देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरूंक. कित्याक ते आयज देवाचें उतर म्हणटा जेन्ना हो मेळो आत्मो भायर वता तो आतां पळयता की आतां ताका आमी नाकारला भायर घातला आमच्या कुडींतलो आमच्या जिवितांतलो तो आतां 7 मेळे आत्मे घेवन परतून येता. कित्याक आमी आमचे कडेन देवाचें उतर ना म्हणून आनी आतां आमकां ते परत ते दुयेंस ते पिडा परतून येता आनी आमचो नाश जाता आमी मरण पासून कितलो लोक मरण पासून गेला. देखून भाव भयणीनो गरज आमकां हे देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून हो संबंद आमचो जेजूशी घट करूंक पवित्र आत्म्या उदेशी हें देवाचें उतर आमी शिकोंक. कित्याक जेन्ना आमी देवाच्या उतराची सजमणी घेता खरेंच आमी भावार्थी म्हणून देवाचे जेजूचे हें देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरता आनी जेन्ना हे मेळे आत्मे हें परतून येवंक सोदतात तेन्ना देवाचें उतर जावन आसा एक तलवार एक 2 भाजलेली तलवार ती आनी त्या उतरा देवाचें उतर घेवन आमच्यान त्या देंवचाराचें निसंतन करूंक जाता आनी केन्नाच आमचे वरवीं तो परतून येवचो ना. कित्याक येतलो तायणी घेवन येतलो पूण आमी आमचे कडेन देवाचें उतर आसतलें आमचे कडेन ही तलवार आसतली आमचे कडेन एक हत्यार आसतलें देवाच्या उतराचें आनी त्या हत्यारा वरवीं आनी त्या आमच्या भावार्था वरवीं आमच्यान ह्या पिडेच्या आत्म्यांक ह्या देंवचारांक ह्या 7 जाणांक वा 100 जाणांक आमच्यान नश्ट करूंक जाता देवाच्या उतरा वरवीं. देवाचें उतर ना जाल्यार आमी फकत देंवचाराक आमी आमच्या भितर जिवितान आमी ताका आमंत्रण दितले आनी तो फकत आमचे नश्ट करपाक आमकां जेशी मारपाक तितलेंच ताचें काम. आयज भाव भयणीनो ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. परतून आमी हें देवाचें उतर आयकता की आमी देवाचे उतराचेर आमी नियाळ करूंक जाय हो संबंद धरूंक जाय जेजूशी त्याच्या उतरा वरवीं पवित्र आत्म्या उदेशी आनी जेन्ना आमी आमचो संबंद जेजूशी घट करता दिसान दीस ताचें उतर शिकोवन ताचें उतर नियाळ करून तें उतर पाडून आतां आमकां देंवचार जेन्ना येता तो जाणो की आमचे बरोबर फकाणां करूंक जायना म्हणून ताच्यान आमचे आड येवंक जायना म्हणून येतलोच. ताका लॉज नासलो तो देंवचार तो लॉज नासलो तो आमचो दुस्मान. पूण जेन्ना आमचे कडेन देवाचें उतर आसा आमी सदांच जैतिवंत आसतलीं हें जैतिवंत जिवीत जियेतलीं आनी खरेंच हें देवाचें उतर आमी दुसऱ्यांक दिवपाक आमी पावतलीं. आयज भाव भयणीनो ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया आनी खरेंच हें क्रिस्ती जिवीत जैतिवंत क्रिस्ती जिवीत जिवंक आयजतान आमी कमेस करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरुंडरा जेजूची कृपा आमच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकत तुमकां सगल्यांक हांव